काँग्रेसीचे दोग जाण आमदार मांद्रे मतदारसंघाचे दयानंद सोपटे आणि शिरोडेचे आमदार सुभाष शिरोडकरान मंगळारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाहची दिल्लीक भेट घेतली। दोन्ही आमदारांनी दिल्लीच्यानच आपल्या आमदारकीचो राजीनामो गोंयांत सभापतीक धाडलो। दोन्ही आमदारांनी राजीनामो दिल्या उपरांत गोंयच्या राजकारणात बरीच खळबळ जाल्या। सोपटे तसेच शिरोडकर हांच्यांनी आपल्या पदाचो राजीनामो दिवन भाजपात प्रवेश घेतला। मात ह्या सगळ्यात एके वटेन काँग्रेस पक्षाच्यो बसका बऱ्योच नेटान जावपाक लागल्या। We are still superior. Our number is bigger. I don't think. We are still strong. Is it a setback for your party? I don't know that you ask the leaders. तर तुम्ही अजूनही क्लेम करता सरकार करपाक? We are still superior, we are still strong, and we will continue to be strong. I can only tell you that much. Any attempt to keep your flock together? No? Flock is already together here. काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी प्रतापसिंह राणे म्हणटा ते गेले म्हण फरक पडना। Let them go. Sir, we can get many more. Sir, any effect to fight election after? Sir, any effect on the Congress partisans? We will fight it out. जाल्यार कांय आमदार म्हणटात काँग्रेसीचे दोग जाण गेले जाल्यार तांचे 4 जाण येतले म्हण। तुमचे 2 आमदार गेले आज सांची बीजेपी जॉईन करता, सो व्हॉट द रिएक्शन? बीजेपी जॉईन करता न्हू, जॉईन जालें म्हणून दिलां, रिजिग्नेशन दिलां. ओके, दे ऑलरेडी दे वील जॉईन. सो कितें फुडलें तुमी गव्हर्नरा कडेन प्रेसिडेंटा कडेन डिमांड केल्लो की आमकां गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाक दिया म्हणून, अजूनय डिमांड तुमचो तोच आसा? येस, आमचो डिमांड आहा आनी आमी दाखयतात. ते 2 गेल्यार तेंचे 4 येवपाचे आहा. ते मागीर कळटा, सांगी जाल्यार ते बरें जातलें. तशें सोपटेन तुमच्या एक्स एमएलएन डायरेक्ट दिल्ली स्टेटमेंट केला की आनीक 4 जाण वाटेक आसा येवपाक म्हणून. वाटेक आसा सद्या सगळे हांगा, वाटेक कोण आहा? सगळे हांगाच बसले आमी न्हू. वाटेक पळोवया, वील वेट एंड सी. पूण गोंयच्या लोकांक काँग्रेस गेल्ली जाय म्हणून तर आमकां 17 सीट दिल्ले. ओके, आतां विश्वजीत तेन्ना गेलो, आतां 2 गेले, कांय हरकत ना. द सेंटिमेंट ऑफ गोवा इज हर्टेड. आनी बीजेपीन जेका 21सून 13 हाडलेले, रिजेक्ट केल्ले, त्या लोकांनी 1.5 वर्सां गोवा स्टेट खंय हाडून दवरल्या तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. सो जास्त नांव उलयलें बरें की एकदां गोवा गव्हर्नमेंट जालो की गोंयच्या लोकांक रिलॅक्सेशन गावतलें, रिलॅक्स जातलें. सो तुमकां दिसता की हे 2 जाण गेल्या तितूर काँग्रेसीक फायदो जातलो? खूब फायदो जातलो. कसो तो मागीर कळटलें. बट बायपोलर इलेक्शनाक लोक मातशें पब्लीक दाखयतलो असो दिसता. 100% आदी दाखयला आनी आतांय दाखयतले. सी, बिकॉज ऑफ दॅट लार्ज मार्जिनान निवडून येयल्ले दोन्ही कॅन्डिडेट. दॅट लार्ज मार्जिन इज नॉट अ इंडिव्हिज्युअल वोट्स. लार्ज मार्जिन इज अ नेगेटिव्ह वोट्स ऑफ दॅट पार्टी. अल्टिमेटली द सेम सिस्टम विल फॉलो. काँग्रेसी कडेन त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॅन्डिडेट आसा? खूप काँग्रेस खूप आहा. तेन्ना प्लेन केला पण पापात दंड येता. मात दिल्लीक सुभाष शिरोडकरान सांगला काँग्रेसीचे आनीक 2-3 जाण तरी भाजपात येवं येता म्हण। सर क्या हो रहा है? क्या बात हुई? गंगा जी माइक लगा दो. हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ ना. अभी सर यहाँ से गोवा जाएंगे या दिल्ली में ही ज्वाइन करेंगे? इधर दिल्ली में ज्वाइन करते हैं. आज दिल्ली में ज्वाइन करेंगे. Both of you, sir, Mr. Shirodkar and Mr. Sopte. Are there any more MLA, sir, who going to leave the Congress party? Sir, two. Already resigned from Congress party and I'm going to join. Are there any more MLAs from the Congress party who will resign, sir? It is 2. A few may come. Few may come. How many more, sir, expected? We expect another 2-3 people. 2-3 people कितने? today. जिन लोगों ने हमें वोट देके चुने, आज तक का माइक हरसवा नीचे करो माइक को. नहीं मिलेगा ना. तो ये एंटी सर और लोग भी आएंगे कांग्रेस पार्टी से. सर आर देयर एनी मोर? लेकिन ये एंटी डिफेक्शन में आएगा ये मामला. इतले मजगती आता सोपटे आणि शिरोडकराचेर परत जिखपाचें व्हड आव्हान आसा। आर्डिक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।